मोगाळ इश्टानो, अनुभव करून आमची TFR CCTV पळयतल्या भाव भयणांनो, तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयच्या दिसा हांव तुमच्या मुखार तेरसाचे बाबतीन म्हजे 2-3 उतरां सांगपाक सोदतां. हें तेरसाचें मागणें आनी देवसांव कशे भाशेन आमच्या ओत्मीक वाटेन घोटाय दिता, आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितांत वयर सकला जाता तेन्ना आदाराक पावता, आनी कसले गूण आमकां ह्या तेरसा वयल्यान मेळटात, कितें आमचें करूंक जाता, केन्ना तें मागणें करूंक जाता, हे बाबतीन तुमकां फुडें आदाराचें जायत हेच निमतान तुमच्या मुखार 2-3 वस्तू हांव मांडूंक सोदतां. मोगाळ इश्टानो, तेरसाचें मागणें सेंट डॉमनीक हाका आंकवार मारीन दिलें. इट वॉज रिवील्ड दीस प्रेयर टू सेंट डॉमनीक. आनी कित्याक तेन्ना इगोर्जेन जायतो गैर समज भावार्था वाटेन चलतालो, हेरसीज, आनी ताचेर तो जैत व्हरतले जाल्यार तांकां सांगोंकूय जाय आसलें कितें सत्तें, पूण मागण्याची खूब गरज आसली. आनी तेन्ना तावन हें तेरसाचें मागण्याचें देवसांव सगळ्या संवसारभर वाडत चडत पसरत गेलें. तेरसाचे मागण्याचेर हांव उलोवपाक सोदतां तेन्ना ओत्मीक घोटायेचेर भोव करून हांव उलोवंक सोदतां. ओत्मीक घोटाय सगळ्यांक गरजेची, पूण एक म्हाका घडणी उगडास येता. एक हांव जाणटे शेमायक कुमीन दिवपाक वेतालो, आनी ती सदांच न्हू हे भाशेन म्हणटाली, फादर, म्हज्या पुता, तुजे पांय तुजे हात देवान बेसावन भरल्यार पुरो. आनी ती म्हणटाली, भोव करून बेसांव घालताली म्हज्या हातीचेर, म्हज्या पांयाचेर, आनी मागीर निमणें म्हणटाली, फादर, हात पांय आसल्यार आमच्यांनी जगोंक जाता, कितें तरी पोटाक तांदूळ गोठो घेवपाक जाता. ही आमच्या जाणट्यांची जाणवाय की हात पांय भोव गरजेचे. हात पांय तकली दोळे आमचे तर सगळे सांदे बरे आसात जाल्यार तुज्यानी पयसो करूंक जाता, तुज्यान हांगा थंय वचोंक जाता. पूण संवसार आमकां मातशें बुलयता, आनी आमचें हें मन, जें जाणवायेचें मन आसलेलें, थंय आमकां फटिंगपणाची एक नदर दिता. आनी ती नदर कितें? आयज काल संवसार म्हणटा, तुका पयशे जाय जाल्यार तुजी कूड हाड आनी म्हाका दी, आनी हांगा वावर कर. तुका पयशे गरजेचे, हात पांय न्हय. आनी ताका लागून आयज संवसार पयशा फाटल्यान वेता आनी आमची आपणाची भलायकेली विबाडटा. पूण आमची जाणटी हात पांय गरजेचे म्हणटाली, द फिजिकल फिटनस. ओत्मीक आमची कुडीची भलायकी भोव गरजेची. तेच निमतान हांव ओत्मीक घोटायेचेर आनी ओत्मीक भलायकेचेर हांव उलोवंक सोदतां. ओत्मीक भलायकी भोव गरजेची. ओत्मीक घोटाय आमकां संवसाराक फुडो करपाक आदार करता. ओत्मीक घोटाय तर ना जाल्यार संवसार आमकां दमयता, चिड्डयता, बुडयता. आनी हांगा ओत्मीक घोटायेचेर आमच्या जिवितांत उपरासतल्या वायटाचेर सदांच आमच्यांनी फुडो करूंक जाता. जोरी तर मनीस ओत्मीक घोटायेन आसा आनी ताका तर शिकोवप ना, तरीय आसतना ताणें ह्या आपणाच्या जिविताचे वयर सकला येवपाक वादळ मळाक फुडो करूंक जाता. हांवें पळयल्या, जीं कोण शिकपाक व्हड लाखांनी जोडटा, पूण तीं तर आपणाच्या जिविताच्यो वस्तू पळोवंक गेल्यार तांकां सारकी ती काबार जाल्ली आसा. लाख आसून लेगून शांती ना, कित्याक ओत्मीक घोटाय ना. आनी ताका लागून भोव गरजेचें ओत्मीक घोटाय आसा वो ना. आनी ओत्मीक घोटायेच्यान आमी पयस वचोंक जाय म्हणून संवसार आमकां बुलयता. जे भाशेन पयसो बरो आनी तुजी कुडीची भलायकी मागीर म्हूण संवसार सांगता, तेच भाशेन आतां द होल कन्ज्युमरिस्टीक वर्ल्ड, द ग्लॅमर न्हू, हें सगळें आमकां बुलयता. आनी ओत्मीक जिवीत आमच्या फाटल्यान पडलां. ताका लागून आमी ओत्मीक वाटेन कोफुसान पडलेलीं आसा. आमकां घोटाय ना, वी आर वीक, आमी सारकी वस्कोत करून सोडल्या. आनी असल्या वेळार जेन्ना जिवितांत वयर सकला जाता आनी हांव जरी तूं ताका फुडो करूंक सोदतां जाल्यार कितें म्हाका आदार दितली? ओत्मीक जिवीत आनी ओत्मीक घोटाय हांवें कशी वाडोवची?
आनी जाय ते आमच्या लागीं सुविधा आसात, सवलती आसात. मिसाची बॅट आसा, खुमसारां आसात, मागीर आमचे दुसरे साक्रामेंत आमी समोर रमतात, नवेनां आसात, तेरसाचें मागणें आसा. आनी तेरसाचें मागणें खरेंच ओत्मीक वाटेन आमकां घोटाय दितलें म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ओत्मीक वाटेन घोटाय मेळटली जाल्यार आमचो ओत्मो आकारून हाडपाक जाय. आनी ओत्मो तर आमी आकारून हाडटलीं आनी ताका बरी शेप दितलीं जाल्यार आमकां गूण जाय. आनी गुणेस्त जिवीत जियेलें जाल्यार ओत्मीक घोटाय आनीक वाडटा. जाल्यार कसले ते गूण? गूण जायते आसात, पूण हांव घडये 2-3 तुमच्या मुखार दवरतलों जे आमच्या ओत्मीक घोटायेक बऱ्याक पडटले. पयलें जावन आसा पासियन्स, पेशन्स. तेरसाचें मागणें आमकां पासियन्स शिकयता. आंकवार मारिया आपणाचे पुताक जेन्ना देव मंदिरांत भेटयता तेन्ना ताका सिमियांव सांगता, पळय हो भुरगो इज्रायल आख्ख्या देशाचो एक उजवाड जातलो, परजळटलो. म्हणजे ती वस्तू आंकवार मागीर समजनात, पूण तरी आसतना 30 आनी 3 वर्सां आपणाच्या पुता बाराबर ती सारता. तो तर जेरुजालेम सांडटा जेन्ना जेजू म्हणटा, अगे माय तुका खबर ना की हांव देवाच्या घरांत रावन हांवें म्हजें मिसांव करपाक जाय म्हणून. तेन्ना लेगून आंकवार मारीक समजना म्हजो पूत कितें उलयता. काळजान बाळगून दवरता. 30 आनी 3 वर्सां रावता की पुताचें खरेंच मिसांव कितें तें. आनी तेन्ना की तो खुर्सार मरता आनी खुर्सार मरून ताची कूड आपणाच्या उटेंत घेता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना जिवितांत वयर सकला जाता तेन्ना तेर्स करपाक गरजेचें. आमकां घडये जाय तेन्ना मेळचें ना आमचें मागणें. तें घडये माग म्हणलां तुका मेळटलें म्हणलां देवान, पूण मागणें मागत रावपाकूय मागलां. आनी ताका लागून हांव आयज तेर्स करतां, फाल्यां सोडटां. हें बरें आमच्या जिवितांत घडये बसपाचें ना. ताका लागून आंकवार मारिया जितली पासियेंसान रावली तेच भाशेन तेरसाच्या मागण्यान आमी पासियेंसान रावूं आनी आमचें जिवितांत वादळ मोड येता तातूंतल्यान सुटका मेळूंक हें पासियेंस आमकां भोव गरजेचें. ताका लागून आमी इन्स्टंट आन्सर्स मागपाचे सुवातेर पासियेंसान मागणें करपाक हें आमच्या फामिलींत आमी हुस्कावया. दुसरें म्हणटा तें तेर्साक चड वेळ लागना. आमी घडये नॅटफ्लिक्स, युट्यूबाचेर वरांची वरां लायता. एक 15 मिनट्यो लागता आनी हे 15 मिनट्यो हांवें तेर्सान येवन हांवें पासियेंसान म्हाका समजावंक मेळटा. आय कॅन बी पेशंट विथ माय सेल्फ. घडये इतलीं वरां हांव म्हज्या कंपनीचें टेन्शन घेवन आसा, फामिलीचें टेन्शन घेवन आसा आनी हांव घडये म्हाकाच वेळ दिना. 15 मिनट्यो तरी न्हू हांव जेन्ना मागणेन बसतां तें म्हाकाच म्हजें सगळें पासियेंसान रावपाक शिकयता. चल, सकाळीं कितें जालें तें जालें, कालच्या दिसा कितें जालें तें जालें. हांव आतां म्हाकाच वेळ दितलीं आनी म्हजें जिवीत म्हज्या मांयचें सवें, आंकवार मांय सवें, म्हज्या जेजू सवें हांव सारकें संबंदान वाडयतलीं. आनी फाल्यांची वाट हांव चलतां तेन्ना हांव पयलें म्हाका सांगतलीं, यू आर नॉट बॅड, यू आर द गॉड्स क्रिएशन. आनी ह्या मागण्यांतल्यान फाल्यांचो दीस हांव फुडो करतलीं. आनी हें की आमकां 15 मिनट्यो हें मागणें आमकां आमचेंच मोदें पासियेंसान रावपाक, म्हजी वसकताय आनी म्हजी कितली बळाय आसा ती पासियेंसान सोंसपाक आदार दितली. सो दिस 15 minutes will tell us to be patient with ourselves. तिसरें म्हणटा तें तेर्स करता तेन्ना आमची न्हू एक एकल्याची एक एक भाशेन स्पीड आसता. जो कोण तरणाटो आसा धपक्यान काबार करता, नमान मरे कुरपेन बोले काबार. माय घडये सुसेगाद म्हणटली, भाग्यवती मरे देवाची माय. तरणाट्यांक घडये तें सोंसपाचें ना. कित्याक इतलो वेळ? हें तर इतलें फास्ट काबार जाता, पूण हांवें मायक लागून रावपाक पडटा.
म्हज्या शेमायक लागून मातशें सुसेगाद वचपाक पडटा. आनी हेंच की तेरसाचें मागणें आमकां पासियेंसान रावपाक शिकयता. हांव कितलो फास्ट आसूं, पूण म्हाका इगोर्ज मात हें तेरसाचें मागणें शिकयतली सगळ्यांक बाराबर चलपाक. आमी तर स्वर्गार वचूंक सोदता, वी कॅनॉट गो अलोन. वी हॅव टू सी दॅट एवरीबडी कम्स टुगेदर. सगळीं स्वर्गार पावपाक जाय न्हय. हांव मामी अशी एकलीच पावतली, हांव डॅडी असो एकलोच वचोंक सोदतलो. हांव सेल्फीश वी आर न्हू. सगळीं तर बाराबर स्वर्गार येतलीं जाल्यार पासियेंसान बाराबर तेस करून एकामेकाक समजून हे तेरसाच्या मागणेक शेवट दिवंक आमी शिकूंक जाय. आनी हें की तेरसाचें मागणें पासियेंस शिकयता. चवथें म्हणल्यार आमकां तेरसाचें मागणें आमचें मन शांत करपाक सांगता. जितले फावटी हांव फास्ट उलयतां, घोडये जितले फावटी हांव सुसेगाद म्हणटा, तें न्हू आमचें मन खंयच्या स्तरार आसा तें आमकां दाखयता. माय स्टेट ऑफ मायंड आय नो. हांव तो डिस्टर्ब आसा तेर फास्ट जातलो, उगडे हांव जेवणाक पडटलो. पूण म्हजें तर मन शांत आसा जाल्यार म्हाका कळटलें म्हजी फामिली शांत आसा. चड वयर सकला ना, वादळ मळना. पूण तेरसाचें मागणें म्हाका कळ्ळें, म्हजो डॅडी सडनली आतां फास्ट कसो म्हणटा, पिकार कसो जाला, घोस्त ना. तेन्ना कळटलें की बाबा कितें तरी वयर सकला जालां. आनी त्याच वेळार आमी एकठांय येतात. वी कॅन नो आवर फॅमिली बेटर. आनी मनान कितें घोळटा तेंवूय आमकां समजूंक मेळटा. इट टेल्स अस द स्टेट ऑफ आवर मायंड, द वे वी से आवर रोजरी. फास्ट म्हणटा म्हाका दिसता जायते फावटी मन मातशें डिस्टर्ब आसता. सुसेगाद शांतीन म्हणटा म्हणजे मनान शांती आसा. हो जावन आसलो एक बारीकसो नियाळ पासियेंसा वयर कशे भाशेन तेरसाचें मागणें आमकां पासियेंसान वाडूंक आदार दिता. आनी हो गूण भोव गरजेचो. पांचवें, पासियेंसान जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमकां न्हू आमचे मामी डॅडी कडेन आयज फुडें तापयलां जाय. पूण तरी आसतना तेरसातेन बसोंक आमकां उत्तेजन दितलें. ही तर संवय घरांत आसा बाराबर येवन तेर्स करपाचें. तर म्हाका राग लेगून आयल्यार न्हू आनी म्हजो पूत बरी मिस्टेक करता, हेज फेल्ड मी, बरें दुसऱ्या मुखार गेले कितें तरी सांगता, मुगे मामीन कितें तरी सांगलां, तरी आसतना तेरसाचें मागणें आमकां एकठांय हाडटा. आनी ताका लागून ह्या म्हज्या मामी डॅडी सगळें पासियेंसान बसून मागणें करूंक आमकां आदार दिता. राग आहा आसतलो तरी आसतना बरें 15 मिनट तरी बसया आनी मागीर रुमान या. पूण त्यो 15 मिनट गरजेच्यो मामी बारा बसपाक, डॅडी भयणी भावा बारा बसपाक. आनी हे भाशेन हें पासियेंस आमकां तेरसा वयल्यान मेळटा. सांगोंक सोदता पासियेंसा बाबतींत आमकां न्हू तेरसाक आपयल्यार घडये म्हजो सिरियल चलता. तेरसाक आपयल्यार घडये म्हाका इंस्टाग्रामार रील पळोवपाक जाय. घडये एक गायन येयलां नवेंच आनी म्हाका तेरसाक आपयल्यार एक फ्रस्ट्रेशन जाता. आतां तेर्स आनी तेरसाक आपयल्यार आमकां घडये दिसता शिकप भोव गरजेचें. पूण तो वेळ जाल्या उपरांत शिकपाचें मागीर तें फाटल्यान पडटा. पूण जरी तर म्हाका दिसता तो सिरियल म्हाका तेरसाक वचोंक दिना, म्हाका तर दिसता घडये ती मुवी म्हाका तेरसाक वचोंक दिना, देन आय एम थिंकींग दॅट वी आर गेटींग एडिक्टेड. आनी ताका लागून तेरसाचें मागणें तुका खरेंच तें एडिक्शन आहा वो ना तें तुका दाखोवन दितलें. आनी जरी तर एडिक्शन आसा जाल्यार मागणें आमकां सोडयतलें. ताका लागून आंकवार मारी मुखार येवन मागणें करपाक भोव गरजेचें. आनी एडिक्शन परतून आमकां पासियेंसान तें पयस घालूंक आदार जातलें. दुसरो गूण जो हांव तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता तो ल्हानविकाय, ह्युमिलिटी. ल्हानविकाय ही सगळ्या गुणाची आवड, मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. आनी आमी जेजूक लेगून पळयलां, पूत जावन लेगून, देवाचो पूत जावन लेगून मनशाचे सोयीन घेता, कुरीस व्हरता, जेच्चिमानाच्या म्हळ्यान म्हणटा म्हाका आनी कुरीस व्हरोंक नाका, इट्स टू हेवी, चड जड आसा. पूण बाय म्हणटा बाबा, म्हज्या बाबा हो तूं हुरीस व्हरपाकूच जाय.
कित्याक जेजू एक कंडिशन घालता, म्हाका व्हरोंक नाका पूण तुजी खोशी जाल्यार. आनी बापाची खोशी पुतान व्हरपाचें. आनी ल्हानविकायेन तो आपणाचो खुरीस घेवन वेता. आपणाचो म्हणल्यार आमचो खुरीस तो. आनी खुरसार मरो पर्यंत तो कालतो रावलो म्हूण आमकां फिलिपकारान बरयलेले बागेन पावलोचे चिटी वयल्यान आमकां कळटा. ल्हानविकाय भोव गरजेची. आनी तेरेसाचे मागणें ही ल्हानविकाय आमकां शिकयता. पयले सुवातेर आमी जेन्ना मन करता की बाबा आमकां तेरसान एकठांय येवपाक जाय, ते पयलेच मन आमकां सांगता आमी ल्हानविकायेन देवा मुखार येता. कित्याक आमी मानून घेता आमी हुस्कोत आमचे तरी कोणा तर वयर आसा आनी आमकां ताचो आदार जाय. जरी तर हांव चिंतिना देव म्हज्याकून व्हड आनी पदवेदार म्हणून आय वील नॉट डू माय रोजरी, उगड्या मागणें करपाचो ना, उमिसाक वचपाचो ना. पूण हांव मागण्यांत येयलो की ना, हांव पयलेंच मानून घेता की बाबा देव आसा, देवा मुखार मान बागोवं या. हांव शेजऱ्या मुखार घडी व्हडलो मान वयर काडून चलता जायत. म्हज्या घरकान्नी घरकार भाव भयणां मदें लेगून घडी सारको वयर काडून चलता जायत मान. पूण तेरसान तरी हांव जाणा मान बागोवपाक. आनी तेन्ना जेन्ना आमी मागणी करपाक तयार जाता तेर्स करूंक, आमी पयलीं आमच्या मनान येता कोण तरी आमचे वयर आसा, आमी मान बागोवंक जाय. इट टीचेस अस ह्युमिलिटी टू बेंड आवर हेड बिफोर आवर गॉड. दुसरें, आमच्या गोंयांत एक बरी परंपरा आसा. तेरसाचें मागणें जालें, भुरगीं बेसांव घेवपाक वेतात. आपणाचें मांयचें, पायचें, शेपायचें, शेमायचें, भोव करून वडिलांचें. आनी ही एक तोर्रा आनी परंपरा बरी ती आमची. कित्याक जरी तर हांव म्हज्या मामीच्या रागार आसा, जरी तर म्हज्या भयणीन म्हाका कितें म्हणलां, उगडी डाळान एक थापट मारला, तेरसाच्या वेळार न्हू मान बागोवन ल्हानविकायेन मामी म्हाका बेसांव दी, तेन्ना तुजी मान भागता. आनी तेन्ना की तेर्स आमकां ल्हानविकायेन जिवंक शिकयता. ह्यो जावन आसा आत्म्याच्यो घोटायो. आत्मो तर घोटायेन बसतलो, हे गूण आमकां जाय. हे गूण तेरसाच्या मागण्यान मेळटात. पूण तो तर तेर्स नाच केलो जाल्यार आत्म्याची घोटाय मेळची ना. संवसार चेपयता, दामयता, आमी काबार जातले. मागीर हांव कितली व्हडली गाडी घे, BMW घे, हांव कितली बरी मार्गेच्या आंगाची घालून भोंव, पूण आत्मो तर घोटायेन ना, कोणूच तुका काबार करतलो. तेरसाचें मागणें भोव गरजेचें. आत्मीक भलायकी भोव गरजेची. आतां तेरसा केन्ना करूं जाता? चडशीं आमी आतां घोव बायलां, आवय बापूय, भुरगीं बाळां कामाक बी वेतात. पूण खंयच्या वेळार तरी मेळटात जायत न्हू. घोडे सांजेर 8 वरांचेर करता, त्या दिसा तरी FC गोवाची मॅच आसा. ओके, तुज्यान मातशें प्रिपोन करपाक जाता, सकाळचें करूंक जाता. मागण्याक एक फिक्स टायम म्हणटा तो ना न्हू. आमी जाता तितलें एडजस्ट जावपाक जाता. जेजू तर आमच्या पासत एडजस्ट जालो. आंकवार मारया तर आमच्या पासत आपणाचो कुस्वो दिता. आमकां हे मागण्याच्या जिवितांत वाडोवंक कॅन वी नॉट एडजस्ट? थोडे आदला बदलाव करूंक जायना? जाता. मन आसपाक गरजेचें, मानून घेवपाक गरजेचें की तेरसाच्या मागण्यान खरेंच आत्मीक घोटाय मेळटा आनी ती म्हाका जाय. हांव जरी तर बसीन वेता, अर्दें वर लागता घोडये म्हज्या कामाक पावपाक, म्हज्यान ते 15 मिनटाचो तेर्स करूंक जायना काय? आनी रोजराचें कोंत घेवन लोकां हुजीर करपाक आमकां लॉस दिसतली? म्हाका जाल्यार दिसना. देवानूय सांगलां, जेजून म्हणलां, वचात, परगट करात. दीस इज आवर विटनसींग. 4-5 जाणां एकठांय येवन जेजू आमगेलो सोडून ना म्हणचे सुवातेर आमी बसून आमचो तेर्स करुया. दुसरी कोण तरी पळयतलीं, तीं म्हणटलीं, हें कसलें मागणें. आनी तुजो स्वभाव जे भाशेन आसा आनी तांकां कळ्ळें हें मागण्याक लागून, दे वील फॉल इन लव विथ रोजरी एंड विथ जीजस. जाल्यार ह्यो 15 मिनट्यो बसीन वेता तेन्ना तेर्स करूंक जायना काय? धर मोटरसायकलीन वेता, सदांच तुका कोण फोन करचो ना, तुज्यान तेन्ना तेर्स करूंक जायना? जातलो. तेर्स करता तेन्ना घडये डिस्ट्रॅक्शन जावपाक जाता. आमी जायते फावटी कांतारां आयकतात.
युट्यूबार दुसरे सुवातेर तेरेसाचें एक डिजिटल वर्जन आसतलो 15 मिनटांचो. तो तर आयकत तरी गेलो जाल्यार आमचो आत्मो आपुणूच देवा लागीं संबंदान वाडटलो. इट विल गेट ट्यून टू द लॉर्ड, टू द स्पिरिच्युअल लायफ. हे भाशेन आमच्यान तेरेसाच्या मागण्यांत रावंक जाता. आमी आमची आत्मीक भलायकी घट करूंक जाता. आनी दिसात दिसपट्टी वादळमळ उपरासता तांकां पासियेंसान ल्हानविकायेन पवित्रपणान फुडो करूंक जाता. तेरेसाचें मागणें आमच्या घरांत आसूं दी. तेरेसाचें मागणें आमकां सगल्यांक शांती, सवस्काय दिवं म्हूण आमी मागुया.